मोगल भाव भयणीनो, म्हज्या फिरोजकारांनो, आयज खरेंच आमकां एक व्हड संतोशाची खबर, कित्याक 13 ऑक्टोबराचे आमी जाणां फातिमा सायबिणीची परब. कित्याक त्या दिसाक 1917 ह्या वर्साक सायबीण दिश्टी पडली फातिमा शारांत. ह्या तेग भुरग्यांक फ्रांसिस्को, जासिंता आनी लुसिया. आनी आमी जाणां सायबीण दिश्टी पडून कितली ओचुऱ्यां जाली ताचे उपरांत. आनी जेन्ना आयज हेंच आमी अर्पण करता आमचे फिरगुजीचें, तशेंच आमच्या फामिलीचें, थोडेशे लक्ष आमी घालुया, समजुणी घेवया कितें हें फामिलीचें ओ इगोजेचें अर्पण, फॅमिली कॉन्सेक्रेशन. आमी जाणां जेजू जेन्ना देव मंदिरांत हाडटात, ताका देवाक भेटयतात, हे भाशेन ताचें अर्पण करतात आवय बापूय. ते भाशेन आमचेंय बी जण एकल्याचें अर्पण केलां जेन्ना आमकां बावतिजमाच्या संस्कारांत आमकां हाडलोली देवा मुखार आनी देवाक भेटयलोली. तर फामिलीचें अर्पण वा फिरगुजीचें अर्पण म्हणल्यार हेंच आमच्यो बावतिजमाच्यो भासावण्यो ज्यो आमी केलेल्यो त्यो परतून नव्यान आमी जिव्यो करूंक, हो जावन आसा पयलो हेतू. आनी हाचे परबीं आमी देवाची भुरगीं जाता आनी देवाच्या संबंदान आमी वाडटा. कित्याक आमकां देवाक दिवपाक जाय? कित्याक आमी जाणां जे मेरेन आमी आमकांच देवाक दिना, आमी देवाचो संबंदान जिवंक आमकां कठीण जातलें. कित्याक दिसपटी आमी देवाक आमकांच देवाच्या हातांत आमी घालूंक जाय. आतां मारयेचें अर्पण म्हणल्यार कितें? वॉट इज मेरियन कॉन्सेक्रेशन? तुमी जाणात सायबीण जेजूच्या जल्मांत ताच्या मरणांत जेजूक सांगात केलो. ते भाशेन जेन्ना आमी मारयेचें अर्पण करता, मारिया आमकां सांगात करता, दर एक आमचे गोडयेक आमी उगडास करुया. जे भाशेन तिणें जेजूक मरो पर्यंत ती विस्वासी रावली, ताका सांगात केलो, ते भाशेन आमकांय बी जेन्ना आमी मारयेचें अर्पण करता तेन्ना हें आमचे सगळें घडटा. तशेंच ती जावन आसा आमची आवय, तिका आमचें पडलेलें आसा. इतलेंच न्हय, ती आमी कितें तिचे लागीं मागता ती देवाक उबारता आनीक आपल्या पुता सोबें ती दवरता. आनी मागीर पवित्र आत्मो येता आनीक ह्या आमच्या मागण्यांचेर वा आमच्या अर्पणाचेर पवित्र आत्मो ते संस्कारता. आनी आमी पळयता जेन्ना जेजू आपल्या आवयक जुवांच्या आदीन करता, जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 19वी वडींत 19वी आवेस्वरांत 27वी वडींत आमी जाणां जेजू आपल्याचीच आवयक अर्पण करता. म्हणटा, आवय हो जावन आसा तुजो पूत. आनीक जुवांक पळोवन सांगता, ही जावन आसा तुजी आवय. तशें हें जावन आसा आमकां एक म्हणटलो आसलो मूळ पवित्र पुस्तकांतले बोळ जे आमकां अर्पण करूंक आदार करता. आतां आमी कुटूंब कशें सायबिणीक अर्पण करपाक जाय? कित्याक आमी जाणां अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर ऑलवेज लिव्स टुगेदर. जी फामील मागणें करता बराबर सदांच ती आसता. कितें हाड करूं? तर 4 वस्तू आमच्या मतींत आमी हाडुया. जेन्ना सायबीण दिश्टी पडली तेन्ना फातिमा शारांत 4 वस्तू आमच्या मतींत घेवया. पयले सुवातेर पातोक. जितली आमी पातोक आमी आमच्या जिवितांत आसा, आमी अदिकूच दुखी जातले. देवाची कृपा, दुसरी वस्त देवाची कृपा पातकावत व्हड. आनी तिसरें आमकां जण एकल्याक पवित्रपण देव भासयता जेन्ना आमी देवाचे कृपेक आमी आयती जाता तेन्ना, when we cooperate with God's grace. आनी चवथे कडेन जण एकल्याक आमचें अर्पण करूंक देव आमकां सांगता. आनीक आमी जाणां
हें करूंक सोंपें न्हय, पूण बारीक बारीक ल्हान ल्हान वस्तूंतल्यान देव आमकां आमचें पवित्रपण आपणाक उलो करता. जावं जेन्ना हांव घरांत काम करतां, जावं कुजनांत काम करतां, म्हज्या ऑफिसांत काम करतां, म्हाका आडकोळी येतात तेन्ना हांव त्यो आडकोळ्यो कोश्ट जे कोण पातकी आसात तांच्या नवसुन्ने पासत हांव भेटयतां. आय ऑफर देम फॉर द कन्वर्शन ऑफ सिनर्स. तरिशानो 7 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी मतीन दवरया. जरी तर हें ओरपण आमच्या जिवितांत फोडादीक जातलें जाल्यार पयली वस्त जावन आसा मागणें. जावं आमोरीचें तेसाचें मागणें खूब गरजेचें. हे मागणे वरवीं आमी देवाक लागीं आसा आनी देंवसराची पदवी आमच्या जिवितांत आमी पयस करता. दुसरें वस्त सॅक्रेमेंटल लायफ, संस्काराचें जिवीत. म्हणजे जाता तितले आमी संस्कार घेवंक, संस्कारान वांटो घेवंक, भक्तीपणान वांटो घेवंक आमकां गरज. तें म्हणल्यार कोमसाराचो साक्रामेंत आनीक मिसाची भेट. ह्या साक्रामेंता वरवीं आमी अदीक देवाचे कृपेक आमी आयते जाता. तिसरे सुवातेर भावार्था विशीं शिकूंक आयज आमी पळयता मोबायलार आमकां कितल्यो यूट्यूब चॅनल्स आसात ज्यो आमकां भावार्थाचें शिकवण दितात. तर जेन्ना आमी असले भावार्थाचे विशीं कितें आयकता तेन्ना आमी भावार्था विशीं शिकता. तर प्रयत्न करुया हें आमकां करूंक न्हय संवसार कितें सांगता तें शिकूंक, पूण भावार्थ आमचो घट करूंक. चवथी वस्त जावन आसा जेजूचे तत्वां आमच्या जिवितांत जिवंक. पवित्र पुस्तकांत आमकां सगळीं आमकां मेळटात जेजूची तत्वां, न्हय संवसारी. आनी जेजूची तत्वां संवसारी तत्वांचेर आड. 5वे सुवातेर उगडास करुया की आमी जेन्ना दुसऱ्यांची सेवा करता तेन्ना आमचें अर्पण फळादीक जाता. कित्याक आमचो धर्म न्हय फकत आमी देवाचो संबंद वाडोवंक, पूण पेल्याच्या संबंदान. सवो जावन आसा भावार्थ आमचो पुरगटूंक, शेअरिंग द फेथ न्हय आमकांच धरूंक. आनीक निमाणो जावन आसा सॅंक्टिफायींग डेली ड्युटीज. आमचें काम आमी देवाक भेटून करपाक. वो करून जेन्ना खोस आडखळे तेन्ना देवाची खोशी म्हूण आमी आपणाक स्विकार करूंक. तर आमी हें फामिलीचें अर्पण आमी करुया. आनी जण एकल्याक आमकां आमी सायबीमायच्या आदीन करुया. आनी तुमी पळयत तरी हांव मोकळ बाबुलिंडू जेन्ना आमी आमकांच सायबिणीच्या आदीन करता तेन्ना देव आमचे सोबेन कितल्यो कितल्यो अचुऱ्यां करतलो. पयले सुवातेर देंवसराची पदवी जे कडेन आमची फामिली आसत ते पदवेचेर देव आपली पदवी चलयतलो. सायबीमाय केलेच भाशेन मागतली आनी सायबीमाय देंवसराचें मस्तक मोस्तितली, कित्याक तेणें तें केलें आपल्या जिवितांत. तर हेंच सायबिणीचें अर्पण आमी भक्तीपणीन आनी भावार्थान आमची फिरगुजेन करुया.